बरोबर आसा श्याम सुंदर फट्टे. श्याम, कितें आसात अपडेट्स, प्लीज टेल अस. प्रमोद, आयची अपडेट दिता आसतना 2-3 गोष्टी आसा. मेनली म्हणजे फाल्यां म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन यांची इलेक्शन जावपाचें आसलें. पूण इलेक्शन जावच्या पयलींच सांगपाचें म्हणजे चेअरपर्सन आणि व्हायस चेअरपर्सन हे दोगांयनी आयज नॉमिनेशन दिताना फक्त 2च एप्लिकेशनां गेले. त्यामुळे फाल्यां इलेक्शन जावचें ना, पूण ऑफिशियली डिक्लेअर जातलें की जे चेअरपर्सन म्हणून शुभांगी वांयगणकर हे बीजेपीन जे म्हापशेकारांचो एक वोट हेंचे कॅन्डिडेट असले आणि मागीर ते बीजेपीन तेणे प्रवेश घेतलो. त्या उपरांत म्हणजे तेका तेंच्यांनी चेअरपर्सन म्हणून डिक्लेअर केल्ले. ऑलरेडी सीएमाच्या बंगल्यारूच कालूच तेंच्यांनी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले आहा चेअरपर्सन शुभांगी वांयगणकर. म्हणजे व्हायस चेअरपर्सन म्हणून जो बीजेपीचो तेंचे कॅन्डिडेट आसलो, पयलीं तो कावन्सिलर आसलो, सेकंड टाइम तो निवडून येयला जो चंद्रशेखर बेनकर हो व्हायस चेअरपर्सन म्हणून तो एक निवडून येतलो. म्हणजे ऑलरेडी ते सगळे जाल्ले आसा. फाल्यां फक्त ऑफिशियली डिक्लेअर जावपाचें इतलेंच आसा. ह्या हेतूर हें जालें आसतलें सांगपाचें म्हणजे जे म्हापशेकारांचो एक वोट आणि म्हापसा डेव्हलपमेंट फ्रंट हे बीजेपीचे पॅनल आसले आणि म्हापशेकारांचो एक वोट हे सुधीर कांदोळकराच्या त्याच्या अंडर जे हे आसले त्यातले दोगांचे 9 कॅन्डिडेट निवडून येयल्ले आणि 2 इंडिपेंडंट येयल्ले. ह्या हेतूनसून बीजेपीन जे शुभांगी वांयगणकर आसले तेका पयलीं तेच्या बरोबर मागीर त्या उपरांत काल 3 जाणांक प्रवेश दिलो, जे तारक आरोलकर आणि त्याचो दुसरो भाव विकास आरोलकर हे, आणि त्याच बरोबर बाळू फडके जो जीएफएचो पयलींचो प्रेसिडेंट आसलो आणि म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो एक्स चेअरपर्सन व्हायस चेअरपर्सन आसलो, त्याचो चेडो विपुल फडके होय बी तेणे काल बीजेपीन प्रवेश घेतला. त्यामुळे बीजेपीच्या पॅनलाची आयज संख्या 14 जाल्ली आहा आणि 5 आहात ते हेंची म्हापशेकारांचो एकवट हेंचे उरले आणि एक आसा म्हणजे 2 आसा पळय ते इंडिपेंडंट आसा. ही हेची म्युनिसिपालिटीची हे जाली. दुसरी कोविडाची जर अपडेट दिता आसतना अजून सांगपाचें म्हणजे कोविडाचे पॉझिटिव्ह केसी बार्देशांत तर कमी जाल्ले अशें म्हणजे दिसता, कमी जाल्ले, पूण डेथ जी आहा पळय ती वाडत आसा. म्हणजे डेथ खूब जाल्ले आसा. जर आयच्यांनी जर हे घेतले जाल्यार 3000 वयर एक्टिव्ह केसी आहा फूल बार्देशांत. हेतूनसून जर हे केले जाल्यार म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरान कालचो फिगर आसलो 483 एक्टिव्ह केसी आहा. मागीर पर्वरी 649 आसा, कांदोले 800 आसा, मागीर शिवोले 481 एक्टिव्ह केसी आसा, हळदोण्या 308 आसा आणि 379 कोलवाळे आसा. म्हणजे अजून तरी आसतना 3000 वयर एक्टिव्ह केसी आसा आणि लोकां मदीं अजूनय भंय आसा की पॉझिटिव्ह जायत आसा. कोणूय एकामेकाक संशयानूय पळयता, पूण आनी लोकूय म्हणटा देवान हे अरिश्ट दूर करचें म्हणून. ही जाली कोविडाची. तिसरी एक हे आसा, आयज आमी आतांच हांव हळदोण्या गेल्लो आणि एक असो इन्सिडेंट जालो की जे 16-17 तारखेक जे सायक्लोन जालें आणि त्या सायक्लोनान मुंबयच्यान 80 किलोमिटर भितर दर्यान एक बोट फुटली आणि भितर साधारण 286-87 लोक आसले आणि ते भितरले साधारण 80 वयर लोक तांचो जीव गेल्लो आहा भितर. आणि भितरसून साधारण 188 लोक म्हणजे ते जित्ते आसात आणि तांकां नॅव्ही आहा पळय महाराष्ट्र मुंबय नॅव्ही तेंच्यांनी तांकां रेस्क्यू केल्या. तितूनसून एक हळदोणचो एक भुरगो 22 वर्सांचो आनंद डिमट्टी म्हणून 22 वर्सांचो एक भुरगो ते बोटीन आसलो आणि तेणी अशी झुंज दिली की 14 वरां तो उदकान सांजच्या 5 सुमार तेंच्यांनी त्याच्या साथीदारा बरोबर तेंच्यांनी उदकान उडकी मारली आणि दुसरे दीस म्हणजे 5 सांजच्या तेंच्यांनी दर्यान तेंच्यांनी उडकी मारली आणि तितून दुसरे दीस सकाळी 10 सुमार तांकां नॅव्हीन ताका रेस्क्यू केले. आणि हो जो प्रसंग तेणे जो सबंद रातभर आणि 14 वरां उदका बरोबर खेळून जो तेचो जीव वाचलो
ह्यो त्याचो अनुभव आयकपाक लागून आम्ही आयज त्याच्या घरा कडेन गेल्ले. त्याने आपलो अनुभव प्रायमांक ती सगळे न्यूज प्रेक्षकांनी पळोवचो. तेतून त्याचे आवय बापूय बीन सगळे त्याने आपलो भुरगो गेलो म्हणून त्या आवय बापायचो त्याच्या रिलेटिव्ह त्यांचोय अनुभव आम्ही ऐकला. ही असली म्हापशाच्यान आयची अपडेट.